व्हडल्या संख्येन महिलांचो मोर्चा काढला हो. फक्त आमका जो अधिकार आमचो आशिल्लो 33% आज 30 वर्षाचे स्वप्न पक्ष आसा. 30 वर्षाचे स्वप्न आमच्या पुराय जावपाचे आशिल्ले. म्हाका दिसता काँग्रेस पक्ष जो सांगता की आपण खूप जुनो पक्ष आसा आणि जाप दिवपाची गरज आसा. आणि आज जेन्ना 50% आबादी जी आसा, 50% पॉप्युलेशन जे आसा, हे तुमच्याकडे मागता की आमका आमचो हक्क दिया. तुम्ही फक्त भाषणापुरते त्यांना दवरतात. 1993 जाल्लो पंचायतीचो आणि म्युनिसिपालिटीचो अमेंडमेंटा उपरांत 30 वर्सां लागली. हाच्या उपरांत सातत्यान प्रयत्न जालो. 1996 चो प्रयत्न असो, 2002 चो प्रयत्न असो, 2013 चो प्रयत्न असलो. पण हे सगळे प्रयत्न जे आसा पळय न्ही, हे परत परत खोडून काढले. अटल बिहारी वाजपेयीच्या सरकारात सुद्धा अल्पमतान असून सुद्धा आम्ही प्रयत्न केलो की भारतीय जनता पार्टी सरकाराच्या वतीन आम्ही 33% आरक्षण हाडपाचे. पण तरी सुद्धा तो जाऊ शकलो ना. आज 2023 आम्ही पळयता की आरक्षण बिल पास जाले. पण 2026 जेन्ना आमकां दिसले जे इम्प्लिमेंटेशन 2029 जाता, तेन्ना यांच्या पाया सकयली जमीन हाल्ली. आणि ही जमीन हल्ल्या कारणान ते आता भिल्ले असतात. त्यांना होय होय दिसता की त्यांना फक्त 70 कोटी पॉप्युलेशन असले, आज 140 कोटीचे आम्ही असा. अरे बाबा, त्यांना 543 खासदार जायशिल्ले, आज आमका 850 खासदार जाय. आणि ते तर आमच्या महिलांचो बी सहभाग जाय. आणि तो जर महिलांचो सहभाग असा जाल्यार भारतीय जनता पार्टी 2029 नारो आयजच दिता की 2029 आम्ही पूर्ण 2/3 मेजॉरिटी आमचे सरकार वर हाडटली म्हणजे हाडटली. आणि ताच्या पयलीं 2027 जे हांगासर आमचे सरकार आसा ते करून इतलो प्रयत्न करतली की आम्ही जायते जाणांचे आसा पळय न्ही हांगासर बऱ्यातल्यो बऱ्यो महिला ज्यो आसा त्यो फुडें सरतल्यो. आणि त्याच बरोबर पूर्ण बहुमताचे आमचे सरकार जाता असताना आमच्यो सगळ्यो महिला ज्यो आसा पळय न्ही 2029 तयारी करतल्यो. आज हांव निषेध करता ह्या काँग्रेसीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचो निषेध करता. राहुल गांधीचो परत 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 म्हणटा. आणि ज्या पक्षाची अध्यक्ष हाच्या पयलीं सोकॉल्ड अध्यक्ष महिलाच आसा, ती परत परत म्हणटा की आम्ही महिलांसाठी काम करता, जाल्यार तांच्यांनी हाच्या बद्दल जाप दिवची. कित्याक अशें जालें की 2023 आमचे बिल जे पास जाले ते काही अमेंडमेंटा खातीर तुम्ही न्हयकारले. मागीर फक्त आणि फक्त तुम्ही राजकारण केले. म्हाका दिसता आम्ही सगळ्यांनी जाप दिवपाची गरज आसा.